जर म्हज्या जिवितांत म्हाका सारको निर्धार करूंक आनी एक अवकाश मेळिल्लो तर सर म्हजे सूख निर्धार जे कितें केल्ले आसात हांव बदली ती आनी सगळे सारके निर्धार हांव करती. जायत्या जाणांक तांच्या अभ्यासांत तृप्ती ना, तांच्या कामांत तृप्ती ना. देव मोइसे मुखार तांकां सांगता, तुमचे मुखार हांव दोन संगती दवरता, सुख वा दूख, जिवीत वा मरण, आशीर्वाद वा शिराप, विसवण तुमची. पळया, आमकां जें कितें जाय आमच्या जिवितांत, लौकीक जिवितांत कितेंय जाय जाल्यार आमी राखता, सारको निर्धार करता, सारकी विसवण करता. तर आमच्या आत्मीक जिवितांत आमची विसवण कशी आसा? एकच ऑप्शन, जर तुका म्हजो पाटलावदार जावंक जाय, तुजो कुरिस्काण घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. हाकाच म्हणचे देव आड गिटार नीट बरयता म्हण. कितले फावटी पडलो आमकां कळीत ना, परत परत तो पडलो आसतलो, पूण ताचो लक्ष, ताचो शेवट एकच आसलो, कालवार पर्वतार वचोन हांवें मरण मरोंक जाय, कुर्साचें मरण मरोंक जाय. देखून तो कितले फावटी पडलो तितले फावटी उठलो.